म्हाका इतलेंच कितें 2007-8-9 हो एमटेक म्हणून प्रोजेक्ट येयल्लो तेन्ना हांव सरपंच आशिल्लो. आमी तो तेन्ना लोक सगळो ताका विरोध करपाक लागले. तेन्ना आमी सायमन आमचो एक पिड्यार जालो तो बावडो, आमी हायकोर्टान वचून तो प्रोजेक्ट बंद उडयलो. लोकां नाका ती तांचे तेन्ना फॉरेस्ट लायसन्स. आतां तेणी तो कोण भुतानी म्हणून कोण म्हणून तांकां तो प्रोजेक्ट हाडला आनी लोकां नाका. एसेंब्लीक विश्वजितान सांगलें, CMान सांगलें बाबा आमी थंय फाटीं घेता म्हणून ते एसेंब्लीक सांगलें. आमी 2 पाट गेले तेन्ना विश्वजीत सांगता आपूण तितून कितें ना तो आसा, ताजे फुड्यान गेले जाल्यार तो सांगता हो आसा. म्हणटकीर हें कितें चल्लें लोकांक लायफा कडेन हे खेळ. बरें आतां आमी पंचायती लास्ट टायम तांकां सांगलें मिटिंगेक बाबा तांकां नोटीस धाड, 7 दिसां नोटीस धाडली. तेणी आतां पळय रिप्लाय दिल्या आनी वयल्यान पंचायती ब्लेम केल्या ते आमकां त्रास करता म्हणून, सतयता म्हणून आनी वयल्यान पयशे मागता म्हणून. म्हणटकीर ही गांवां आमची चल्लां कितें. ताका लागून आमी पयर आज मैदानाचें एक डिसिजन घेतलें, प्रेस कॉन्फरन्स डिसिजन घेतलें. हांव काल 21 तारखेच्यान हांगा इनडेफिनेट हांगासरकार बसतलो म्हणून. काल 10 हांव बसलो आनी आज बसपाक जवळ जवळ 2 जायत येयलीं हांव आसा. आनी म्हागे एकच सजेशन, तांकां पळय जें कितें तेंचे कडेन ना तें तांकां परती तांकां दिवचें. मागीर हांव उठ्ठलो हांगसरलो. तेजे बरोबर हांव कसो उठपा रेडी ना. तूं रातचो बी हांगा आसता रातचो? हय, रातचो बी सगळो हांगा आसता. तुजें लास्ट डिसिजन कितें? जे मेरेन जो मेरेन रिवोक करना तें तुवें मारना हांव हांगाच आसा. आयज सांकवाळ पंचायतीन आसा. प्रेमानंद नायक आमचो एक्स सरपंच आनी सिनियर सिटीजन हांगा पंचायतीची भायर कालच्यान 21 तारखेच्यान बसलेलो आसा ऑक्टोबराचेर. तेजें म्हणणें इतलें आसा की हें लायसन रिवोक जावचें. हांव तुमच्या माध्यमांतल्यान आमी सगळ्यांक कळयलां, भुतानी म्हणटा तो सगळ्याक पावला आतां. पण आमचे पंचायत मिनिस्टर मोविन गोदिनोक हांव सांगूंक सोदतां की बाबा ही पंचायत जे पळय कितें चल्लां तें मातशें तूं दखल घे. नाजाल्यार हांगा एक बेश्टें विनाकारण बरें वायट कितें जालें जाल्यार तुजेरच येतलें, पंचायतीचेरच येतलें. कारण आतां हितून कांय उरलेलें ना. ही भुतानी पळय आसा ती भुतानी फायल 11 तारखेर मार्चाची येयल्ली पंचायतीन आनी ते दीस तें रिजोल्युशन जाल्लें. आनी त्या दिसा आमी 4 पंचांनी सांगलेलें तेंचे कडेन एनवायरमेंट क्लियरन्स ना फायलीक, तेंचे कडेन रस्तो ना, तेंचे कडेन रस्तो हे दोंगर कट करपाक अंडर 17 चीफ टावन प्लॅनराचें परमिशन ना, तेंचे कडेन PWD परमिशन ना, तेंचे कडेन फ्लायींग फ्लॅग ऑफिसराचें कमांडींग ऑफिसरान नेव्हीचें परमिशन ना, अशें साबार तेंचे कडेन परमिशन ना म्हणून आमी 11 मार्चाक सांगलेलें. आतां 11 मार्चाच्यान इतलें सगळें उदक व्हांवून गेलें, इतलेंय आंदोलन जालीं आनी आतां तांकां शोकॉज नोटीस धाडले 30 तारखेर सप्टेंबराचे पंचायतीन. आनी पंचायतीन डिक्लेअर केलें हो आतां डेप्युटी सरपंच पळय डेरिक वालीस तेणें सांगलें की आमी 7 दिसांची तांकां नोटीस धाडटा भुतानी आनी तेंचे कडेन इतली परमिशन ना जाल्यार तुमी 7 दिसां भितर आमकां दिना पंचायतीक सबमीट करिना जाल्यार तुमचें लायसन रिवोक जातलें. आतां रिवोक जावपाक तेणी 9 तारखेर तेणी आमकां रिप्लाय दिली आनी 9 तारखेर मिटिंगूय काडली पंचायतीन 18 तारखेच्या डेटीन. 9 तारखेर हांगा एजेंडाचेर घालिनासतना एनी अदरांक घातले, लोकांक हांगा तिश्टयले. 18 तारखेर लोक 4 वरां रावले पंचायतीन उबे डिसिजन आयकपाक. तेन्ना हो डेप्युटी सरपंच गिरीश वालीस सांगता की आमी लिगल ओपिनियन घेता. अरे तुमचे कडेन 9 तारखेर इनवर्ट जाल्लें रिप्लाय, 18 तारखेर पर्यंत 9-10 दीस आशिल्ले, तुमी लिगल एडवायस घेवपाक जाय आशिल्लो. पण लिगल एडवायस तो सांगता मिटिंगे बसले कडेन लिगल एडवायस घेता. आतां लिगल एडवायस कसलो? अरे तुमकां भुतानीच सांगता आमचे कडेन ही इतली परमिशन सांगल्या तितली ना. आमी एप्लाय केला चीफ टावन प्लॅनराची परमिशन, ते म्हणटा जानेवारी 5 तारखेर जून 2024 एप्लाय केले, अजून आमकां दिवना. इट इज इन प्रोसेस. PWDचे म्हणटा ते ऑगस्टान आमी 24 तारखेर एप्लाय केल्ले आसा, आमकां मेळना. एनवायरमेंट क्लियरन्स म्हणटा तेन्ना एप्लाय केला. अशी सगळी परमिशन एप्लाय केल्या, कांय ना. पूण तुमी जेन्ना मार्च म्हयन्यात आमी इतलें ऑब्जेक्शन घालून तुमकां सांगलेलें की इन्स्पेक्शन नोटीस काड, ते करिनासतना 11 तारखेर मार्चाची मिटींग जाली आनी तुमी 11 तारखेरच लायसन दिलें सांजचें. त्याच दिसा दिल्लें तेन्ना लिगल एडवायस तुमकां लागलो ना. आनी आतां तुमी झरयतात आनी ते तुमकां सांगता की आमचे कडेन कांय ना. तेन्ना तुमी लिगल एडवायस घेवपाक तुमी कितें डिले प्रोसेस करतात. मागीर लोकांचो तुमी अंत पळयतात. हांव मोविन गोविंद एक सांगता, बाबा तूं पंचायत मिनिस्टर न्हू, हें अशें करनाका. हे लोकांचेर वायट परिणाम जाता. लोक हांगा बेश्टो आतां प्रेमानंदा सारको हांगा बसला सिनियर सिटीजन, ताका कितें बरें वायट जातलें तेन्ना हें तुजेर पंचायतीचेर येतलें, सरकाराचेर येतलें.
तेन्ना हे जायसर रावं नाका. हे तुजे पंचाक सांग तेंचेर कसलो पेज पडलो ते कित्याक गजनी जाता. गजनी म्हणटा ते आमीर खानाचें एक पिक्चर आशिल्लें तेजेर कितें तरी आघात जाता आनी तो विसरता टक करून. तशें हें जालें. हेणी लोकांक सांगलें आमी लोकां बरोबर आसा, आमी लोकां बरोबर आसा, आमी तुमकां लागून कितेंय करपाक रेडी आसा. अरे भुतानी सांगतात आमचे कडेन ना म्हणटा, तुमी सांगता ना जाल्यार रिवोक करतले. आतां तुमी विसरले तुमचेर कसलो पेज पडला. तुमचे 4 पंच कित्याक येना हांगा रुलिंगांतले. तुमी तिगूच जाण पंच कित्याक आशिल्ले 18 तारखेर मिटिंगेक. 4 पंच लोकांक कितें सांगता की तेणी हय आमकां कांय दिवना, तेणी हय पुण्याक मुंबयक फ्लॅट घेतले आमकां कांय दिवना. ही खरी गजाल. हे मोविनान इन्वेस्टिगेशन करपा जाय. बाबा तुजे पंचांक आपय काल हांवें आयकल्यार तुवें आपयलें म्हणून तांकां रुलिंगाक. ते सगळे गेल्ले मरे सरान आपयल्या म्हणून. काल तुवें तांकां विचारुना रे मोवीन हें कितें चल्लां. तूं सांग मरे तांकां काय तुजें आयकनार ते. कित्याक गिरीश पिल्ले म्हणटा तो डेप्युटी सरपंच आशिल्लो आनी हेणें हें लायसन दिल्लें 11 तारखेर मार्चाच्या. आमी सांगता आसतना तेन्ना तो डेप्युटी सरपंच आशिल्लो. आतां गिरीश पिल्लेन काडल्या आनी माळ काडून घातल्या कोणाक डॅरिकाक. डॅरिक कोण रे मोवीन तुजो? हो तुजो कोण तो तूं तेजो गॉडफादर मरे. डॅरिक वालीस जो पळय आहा तो तुजो मोविनाचो गॉडफादर. मोवीन तुजो गॉडफादर. तेन्ना मोवीन तूं सांग मरे तांकां. हे तुगेले कुपाराले चेड्याक सांग बाबा तें फाटीं घे म्हणून. आनी कितें उरलां रे हितून लिगल ओपिनियन कित्याक जाय रे? तुमचे कडेन आदोगाद हांगा आसा मरे इलिगल. सो हांव मागता मोविना कडेन तुज्या माध्यमांतल्यान बाबा हे प्रेमानंद तुजोच मनीस. हो दीस रात तुज्याच वांगडा आशिल्लो, आतांय तुज्याच वांगडा. हेजी बेश्टे लायफाचेर खेळो नाका. हांव पांय पडटा मोविना तुवें मातशें डिसिजन तुजे पंचायतीक सांग आनी हें डिसिजन जे पळय भुतानीचें आसा रिवोक करपाचें न्हय रिवोक कर. नाल्यार फाल्यां लोकूय हांगा परत एजिटेट जातले, परत सरकाराक दोश दितले. बाबान सगळें सांगलो आहा आनी अगेन म्हाका खूब खोशी भोगता आतां प्रेमानंद बाबान अशें करून एक स्टेप मुखार काडलो. कित्याक तेणें चोयलां आतां 8 म्हयने जाले ऑलमोस्ट आमी सदांच झगडटाले रिगार्डींग दीस पर्टिक्युलर केस मेका प्रोजेक्टा लागून. ते आमी कोर्टा बसून गेले, एजुकेशन सगळें केलें. म्हाका एक कळोन येना आमचे आतां हे जे पंच मेंबर आहाय सांकवाल पंचायत. आय थिंक आमची सांकवाल पंचायत नुसता एक फेमस पंचायत जालो सद्याक आख्खी गोवान. कित्याक जालो न्हू इतली इलिगली चलता, इलिगल कोत्ताय कामां ती. आजून पूण आयज बसून ते इलिगली कोत्ताले. आतां इतली करून बसून तरी पूण मातशें पूण लॉज ना तुमकां. तुमकां मनशापण ना, काडीच ना, देव ना, तुमकां देव लागना. या तुमकां देव गांधीची नोटीचे ते लागता तुमकां देव तुमगेलो. हांव चिंता तुमकां सद्याक कितें म्हणजे नेक्स्ट स्टेप कितें तुमगेलें. तुमकां इतले पयस नाका, इतले कोणा जाय तुमकां इतले पयस कोण दिवपा जाय तुमकां. थिंक ऑफ द फ्युचर, थिंक ऑफ द फ्युचर ऑफ द विलेज. आतां आमकां कितें झगडटाय वाय आर वी फायटींग फॉर दीस पर्टिक्युलर लँड इश्यू. कित्याक आमकां आमची गोवा आयडेंटिटी, आमची गोवाचें गोंयकारपणाचें लायफ आहा तें आमकां कंटिन्यू करता. आमची ग्रिनरी आहा ती आमी दवरूंक सोदताय. तुमी कितें पाड करपा येताय आमची गोवा हिंगा. आतां कितें चिंतता तुमी आगे फुडें कितें चिंतता तुमी? आतां इतली दाखोवन तुमकां, इतली सांगोन तुमकां आख्खी रिप्लाय त्या दिसा 8 तारखेर आमी वाचोन दाखयला. जर तुमी वाचताय म्हणून आमी वाचोन दाखयलें तुका. तरी पूण तुमकां कळना कितें रिप्लाय येता ती तुमकां खबर ना. आतां तुमी इन्स्पेक्शन करपा जाय. तुमी ती फायल येयली तेन्ना मार्चा 11 तारखेक तुमी तेन्ना एक दिसान तुमी परमिशन दिला. सकाळीं येयली सांजे तुमी परमिशन दिताय. कन्स्ट्रक्शन लायसन्स दिता तुमी तांकां ही व्हडली प्रोजेक्ट येवपा हिंगा. आतां रिवोक करपा टायमाचेर दे आर गिवींग यू एवरीथींग ब्लॅक एंड व्हायट. सगळें ब्लॅक एंड व्हायट दिवन सेम मेगा प्रोजेक्टची कंपनी जी आहा ती तुमकां रिप्लाय दिता कांय ना म्हणून सांगता बसून एलिगेशन करता. तुमची एलिगेशन लॉज ना रे. ती व्हडली कंपनी तुमचे लॉज काडटा, तुमचे एलिगेशन घालता. तुमी एक्स्ट्रॉशन करता, तुमी एक्स्ट्रॉशनिस्ट म्हणटात तुमकां. तरी पूण तुमकां लॉज ना. तरी पूण तुमी हे मेगा प्रोजेक्ट सपोर्ट करताय तुमी. हे कसले तुमगे लॉज? शेम ऑन युअर पंचायत मेंबर्स आमचे आहाय ते. आनी हांव म्हणटा कितें लोकां शेम, सांकवालकारां शेम जाले सद्या आतां. कित्याक आमी जे लोक हांकां वोट घालून हाडटाय आनी हेच लोक आमचे आतां हें करता, त्रास करता आमकां. आमी सांगलोले हाका खूब त्रास पडलो आमकां कन्विन्स करपाक बाबा मुखार सरनाका, मागीर चोया म्हणून. तरी पूण आमचो प्रेमानंद बाबा आयज बसलो आनी हांव ताका देव बरें करूं म्हणटा आमचे लागून तो बसलो आनी त्रास काडटा आपल्या जिवा सिनियर सिटीजन जावन तो. आनी हे आमचे जे 5 मेंबर आहाय ते शिंकपा जाय. दुसरे फावटी तेंगे माय पाय अशें त्रास जावपा नाका म्हणून तेंचे चिंतपा जाय अशें करून. पयले सुवातेर खूब दूख भोगता. आमचो एक प्रॉमिनंट सिटीजन सांकवाडचो बाब प्रेमानंद नायक आयज ताका ही पाळी येयली उपासाक बसपाक आनी तो इनडेफिनेट हंगर स्ट्रायक म्हणटा. कन्सर्न जाला तेचे हेल्थाचें. म्हाका एक विनंती आमचे पंचायतींत बाबा आमचे आतां
तुळशीन मागीर हेणें पिटरान उलयलां सगळे पत्ते रिपीट करना. तुमी दखल घेवची आनी जें कितें गरजेचें म्हळ्यार तें भुतानाचें परमिशन दिलां तें विदड्रॉ करचें आनी आमचो गांव काबार कर, धाकटो गांव. आनी अशें म्हणलें जाल्यार गोंय म्हळ्यार कितें 500 स्क्वेअर किलोमिटर, 15,000 लोक आनी आमची पर्जा वाडटा वर्साकून 10%. तुमी कितें करपाक सोदता? हे धाकटे गोंयान येद्ये दोळे प्रोजेक्ट मुखार गोंयकार वयतले खूंय. सद्या हेच प्रॉब्लेम गांवकारां मदें जाला आनी तेकाच लागून लोक गांवकार हे अपोज करता. सो मागता स्पेशली आमच्या पंचायत मिनिस्टर मातशें हे सांकवाडे पंचायतीन कितें चल्लां तें पळय आनी आमचो म्हणला ते भाशेन प्रेमानंद नायक तुजो बरो स्ट्रॉंग सपोर्टर तो पयलो, तेचे हेल्था कडेन मातसो कन्सर्न घे.